आमची पातकां फेकता म्हज्या देवाक आर्गांव दितलो ताजें नांव सदांच वाखाणटलो म्हज्या देवाक आर्गांव दितलो ताजी देणी केन्नाच विसरचो ना Ekas doriatefa sugli ambozuya Ekas mizdevaci sevam koruya Ekas doriatefa sugli ambozuya Ekas mizdevaci sevam koruya Atakadiu sangatan suluya Ekas monan suli Moganam jiuya Ekas dunia leva Suli ambozuya Ekas mistevaci Sevam koruya Ekas dunia leva Suli ambozuya Ekas mistevaci Sevam koruya Munis kuleku Ikut korabo Kede volle utrus Munis kurtavato Ekas dunia leva Suli ambozuya Ekas mistevaci Sevam koruya Ekas dunia leva Suli ambozuya Ekas mistevaci Sevam koruya Ekas dunia leva Suli ambozuya Ekas mistevaci Sevam koruya एकाच दुनिया देवाक
एकाच नीज देवाची ताकाच आमी हे वेळार बोजुया, ताकाच आमी हे वेळार नमस्कार करूंक आमी हांगासर तयार जाता, ताचे मुखार आमी आसाव. आख्खे सृश्टीचो, आख्ख्या पृथ्वीचो, आख्ख्या मनीसकुळाचो दोनी आमचे मुखार आसा. सगळे खालतिकायेन सगळ्या आमच्या मनीसपणाच्या आमच्या जिविताच्या सगळ्या भावनांनी in all humility, with all our command at our disposal, we come before the Lord. The Lord is before us. तो आमकां म्हणटा, तुमचे मुखार हांव आसा. तुजे मुखार हे वेळार तुका पळोवंक हांव आनी तुका भेट दिवंक, तुजे बरोबर सांगात तुजो वेळ म्हाका थोडो वेळ सारूंक हांव हांगा हाजीर जाला. सगळे खालतिकायेन सगळ्या आमच्या ह्या मनीसपणाच्या जिवितांत त्याच दोनया देवाक आमी भेट करूंक हांगासर हाजीर जाल्या. तो आमचो दोनी, आमचो रोचनार, आमचो सोडवणदार. आमकां तो ह्या वेळार सगळें बोड दिता, सगळी शक्ती आमकां तो दिता, सगळे आमचे कुडींत आसा तितली गोठाय आमकां तो दिता. ह्या आमच्या दोनयाक, ह्या आमच्या रोचनाराक, ह्या आमच्या सोडवणदाराक, ह्या आमच्या जिविताचो माज आमी करून घेतला, वो आमकां तेवो जो देवान दिला, ताका ह्या वेळार आमी साश्टांगी पडून आमची मान बागोवन किरीत भाशेन सगळे खालतिकायेन ताका आमी ह्या वेळार नमस्कार करुया. आज आमी किरीत भाशेन म्हाका चिकटून राव अशें आमचो जेसू आमकां म्हणटा, क्लिंग टू मी. हो आज आमचो विशय आमी नियाळटले. किरीत भाशेन ह्या सोमयाक आमी कशे परीन एक तरणाटो वो तरणाटी कशी आमी चिकटून रावंक येतात, कशे भाशेन वेगवेगळे परिस्थितींनी, जावं ती म्हजेर आयलेली पिडा, जावं ती म्हजेर आयलेली हेर मारेगार दुयेंसां, जावं ती म्हजेर आयलेले कश्ट, म्हजें निराशीपण, म्हजेर आसलेले सगळे गाराणे, म्हजेर आसलेले सगळे सोशल प्रेशर्स, द वे आय वर्क, द वे आय हॅव प्रेशर्स whilst working, the way I have societal pressures on me, the parental upbringing that I have to fulfill towards my children, the way I have to fight in the society for my own position, for my own family, for my own well-being. संवसारांत देवान म्हाका गूण दिल्यात, हाचे वरवीं कसो हांव ह्या सोमयाक चिकटून रावंक येता. हे म्हजे गूण हांवें कशे ह्या सोमयाक हांवें ताच्या मोहिमा खातीर वापरूंक येतात. एक पाद्री कसो, एक मोटवाशी कसो, एक लौकीक कसो जावं देवाचो हांव वावर करता तेन्ना कशें हांवें सोमयाक चिकटून रावचें, कशें म्हजो सोमी म्हजो माज करून हांवें घेवचो, हाचे वयर आज आमी नियाळटले. सोमया, तूंच आमकां तुजें बोड दी, तूंच आमकां तुजो उजवाड दी,
तूच आमकां जागोय, तूच आमचे मन सायबा उक्तें दवर. वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो ह्या वेळार तूं आमकां दितलोय. आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत वेगवेगळे विचार तूं घालतलोय. दुसऱ्या वरवीं तूं आमकां आयकूंक आज तुज्या उतरा वरवीं जायत्यो वस्तू आमकां सांगतलोय. हे सगळ्या तुज्या वस्तू, तुज्या ह्या सगळ्या उल्याक आमी कितें भाशेन आमचें मन आनी काळीज उक्तें करूंक आमकां सायबा कृपा दी. Goli kitla Jesus somi moso makadashe upta warga surga गवळी कितलो बरो जेजू सोमीन मोसो म्हाका ताचे उपकार उपता वार्गा सुरकार उतरां सुरोधो दिता जिवीत मोजे वाडोयता उतरां सुरोधो दिता जिवीत मोजे वाडोयता खंयच्याय वेळार केल्यार नवो मार्ग दाखयता खंयच्याय वेळार उलो केल्यार नवो मार्ग दाखयता गवळी कितलो बरो Jesus to me mozo makatache upkar vokta warga surkar goli kitlo paro Jesus to me Cling to me. म्हाका चिटकून राव अशें जेजू आमकां म्हणटा. एक तरणाटो कसो खरेंच हांव जेजूक चिटकून आसा काय, ओ म्हज्याच तरणाटेपणाची मोज हांव मारता. ह्या संवसारी वस्तून हांव गुल आसा. जेजूक खरें हांव म्हजो वेळ दिता काय.
जेजू दाखवे आनी आमी फाटे हाकाच रावन जेजू आमकां चिटकून रावूंक सांगता. म्हज्या जिविताचेर नदर मारून हांव नियाळ करता. आज म्हजें जिवीत कितें जालां काय, म्हज्या जिवितांतलें सूख खंय गेलां काय, म्हजें जिवीत निर्फळ जालां काय, वो म्हजें जिवीत फळादीक जालां काय. एक तरणाटो कसो जेजूक चिटकून रावंक जायते सहयोग मेळटात, पूण जायते पावटी आमी हे आमकां मेवतात ते सहयोगाचे बरे वापर करिनात. जायते पावटी जेन्ना आमी मिसाक येताले तेन्ना जेजूक खरेंच आमी चिटकून रावताले काय, वो मीस इगोजेचे भायर जावन आयकताले, घडये केन्नाय मोबायल यूज करताले, इश्टा बारबर फकाणां करताले. हेच काय जेजूक चिटकून रावप? इगोजेन एक तरणाटो कसो युतांत भितर सरून आमकां जाय तो सहयोग मेळटा जेजूक ओदीक ओळखूंक, ओदीक जेजूक चिटकून रावंक. पूण जायते पावटी आमी थंय आनी कित्याक वचूंक जाय अशें म्हणना. न्हूच यूथ एसोसिएशन, पूण जायते असले एसोसिएशन आसात आमच्या इगोचे, पूण आमकां जायते पावटी वेळ आसना. कित्याक आयतार म्हणल्यार एक विसव घेवपाचो दीस, आयतार म्हणल्यार खंयच भोंवपाक वचपाचो दीस, आयतार म्हणल्यार फ्रेंड्साक मेळपाचो दीस. पूण जेजूक केन्ना म्हूण आमी वेळ दिता? म्हज्याच घरा हांव तो बायबल उगडून केन्ना वाचता काय? ताचेर जें कितें आसा ताची हांव सोजमोनी घेता काय? तें म्हज्या जिवितान लावन घेता काय? वो तो बायबल एका कोणशाक धुळडान पडला काय? वो तो बायबल फकत म्हज्या आवय बापायक काय? म्हज्या घरान मागणें करूंक हांव पयलो फुडें सरता काय? वो तेरसाच्या टायमार, वो आंबोरेच्या टायमार म्हाका न्हीद येता काय? वो खरें हांव ती आमच्या बापा ती नमान मरे म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारता, पूण म्हज्या मतीन हांव भलतेंच कितें चिंतता. मोगाला जेजू आयज हें मारेकाल दुयेंस ह्या संवसारान उप्रासलोलें आसा. इगोच्यो बोंद आसात,
घोडे आमकां दिसता आमी तुजे कडसून फुडें पावलां मारूंक चुकल्यात आनी बोगोर आमी पयस पयस वेता. तुका कशे तरेन चिटकून रावपाचें हें आमकां जायते पावटी सोजमोना. तूं नासतना आमच्या जिवितांत सोगलें निर्फोल जाता. तूं लागीं नासतना आमचें जिवीत सोगलें सुकोवन वेता. तुका चिटकून रावंक आमकां तुजो आदार दी. तुजो मोग आमी अणभवूंक तुका चिटकून रावंक तुज्याच बरोबर वावरूंक तुज्या उतराक पाळो दिवंक तुजें उतो दिसपटी वाचूंक ताचे नियाळ करूंक आनी ताच्या आदारान आमचें दिसपटे जिवीत जियेवंक आमकां बळ मेळूंक तुजो आदार आयज हांव मागतां. Gesù daquela mi parte, taciaciwana mi jivi. Gesù Daquela mi parte, taciaciwana mi jivi. Doubt, worry, concern, there are many times when we think about why things are not happening for us, why things are not going our way. Dark times, losing a job, losing a loved one, not speaking to someone you were close to once. Or during these times of pandemic, worried whether you are positive, whether the person who passes by is infected. How do I buy essential items for my family? How to ensure there is food on the table for my family to eat? During these dark times, it is important that we cling to God, that we stay close to Him as much as we can. Let us take the example when Jesus walked on water.
we see that Peter, he was in a state of doubt. His faith had shaken. He was like a drowning man, desperate to cling to any form of support as he walked on water, as he tried to reach Jesus. And at the final moment, when he thought all was lost, Jesus reached out and held him, cling to him. Lord, during these dark times, help us to stay closer to you, not to give up, to endure. Let us reflect on some few lines from Padre Pio's prayer. Lord, be my strength, because I am weak. Lord, you are the light. Show me this light, otherwise I will be in darkness. Lord, be with me so that I am never alone. Lord, speak to me and guide me so that I know where to go. Gesù daquela mi fate, accia jivana mi jivi. Gesù daquela mi fate, accia jivana mi jivi. आयज सगळ्यांक आमकां एक देवाचें देणें आसा. सगळ्यांक आमकां कसलो ना कसलो तरी टॅलंट आसा. टॅलंट नासल्यार देखून आमी जायतें शिकले. आयज आमच्या टिचरीचो, आमच्या सांग्याताचो, आमकां शिकोवप्याचो उगडास करुया. जेजू जसो आमकां सगल्यांक सांगात दिता आनी आमचे बाराबर आसता, तेच परी आमच्या शिक्षकांनी आमकां सांगात दिवन आमकां जायतें शिकयलां. जसो जेजू आमचो हात सोडिना तसो ताणी आमचो हात सोडूंक ना.
आयज जे जाग्यार आमी आसा जे आमी शिकल्या इट इज ऑल बिकॉज आमी तांकां चिटकून रावले आयज जायती आमी एकसुरी जाता जेन्ना आमकां कोणाचो सांगात मेळना कितें करचें एक एकदां समजोंक येना आमी शेणटा आमकां वाट दाखोवपी कोणूच आसना माथ्यार पेस पडटा केन्नाय डिप्रेशनूय चडटा थोड्यांक रडूंक येता एकसूरपण कशें दिसता कित्याक आमी जेजू सारकेल्या एका सांगाताक चिटकून रावना पूण जेन्ना आमकां तांचो सांगात मेवता तेन्ना सगलें परत बरें दिसता आमी दोनया देवाक आराधना दिवंक जाय जेजूचें नांव परगटूंक जाय कारण तोच आमच्या सांगाता आसता जावं एका सांगाता पोरी जावं एका इश्टा पोरी जावं एक शिक्षका पोरी आमच्या भावा भयणीच्या रुपान आमच्या आवय बापायच्या रुपान तर हो उपकार कसो फारीक करचो जें तूं शिकलें जी टॅलंट तुका देवान दिल्या जे देणें तुका दिलां ताचो बरो उपयोग करून समाजाक बरेपण हाडून देवाची शिकवण सगल्याक पावोवंक आनी तेच बरे गूण सगल्यांक शिपडावंक आनी शांती परगट करूंक आमी वावुरल्यार आमी देवाक चिटकून रावता तर हेंच बोड आयज दोनया देवा लागीं मागूया जेसू दाखलेर आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी जेसू दाखलेर आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी म्हाका चिटकून राव क्लिंग टू मी एके फिरगोजीचो वडील कसो एका पोरजीचो फुडारी कसो एका गोराब्याचो वडील कसो जेजू आज म्हाका हो प्रश्न विचारता खरेंच ते ओस्तोरेन पिठान आमटें कालोयलें आनी पीठ सगळेंच फुगलें तुवें म्हाका तुज्या जिवितान तुजो मास केला काय एक पोरजेचो फुडारी कसो तुका हांवें विचून आनी निवडून काडला जाय तूं एक आमदार जाय तूं एक पंचायताचो फुडारी जाय तूं एक सरकाराक मुखार एक जबाबदारीचो मनीस
तुका हांवें जुट्टी दिल्या. जावं तूं पवित्र सभेंत एक फुडारी, जावं तूं PPCचो एक वांगडी, जावं तूं एक युक्रिस्टीक मिनिस्टर कसो, जावं पिडेस्तांक पळोवपाचो एक फुडारी कसो, वेगवेगळे फुडारी कशे तुका ह्या समाजान नेमला. तुजी जबाबदारी पाळटना कोणाक तूं चिकटून रावला? नांवाक, व्हडपणाक, लोकांच्या मानाक, पयशांक, वडविकेक, वो खरेंच म्हजो वावर करता म्हणून तुवें मनान धरून म्हाका चिकटून रावून तुवें ही जबाबदारी पाडूंक तुवें निश्चय केला. आनी ही जबाबदारी पाळटना तातूंत दुसऱ्यांची वायट उतरां, दुसऱ्यांच्यो केळण्यो, दुसरो तुका खाला उडयता, दुसरो तुज्यो खोबऱ्यो करता, दुसरो तुका लेखिना, असल्या सगळ्या वस्तूंचेर तुका फुडो करूंक तूं तयार आसा? Cling to me. It's not only respect from the society that you will receive, but there will be many adversaries who will oppose you, who will fight, who will let you down, who will see to it that you don't succeed in your mission. Are you really clinging to my teachings? Are you faithful to what I have given you as a responsibility? एक घराचो वडील कसो, जावं हांव घरांत बापूय कसो, जावं हांव घरांतली आवय कशी, म्हज्या घरांत जायते प्रश्न. भुरगीं म्हाका लेखिनात, हांव तांचो बापूय जावनूय म्हाका मान रेस्पेद आसना. म्हजी बायल म्हाका सदांच फेरे फेरे करून उलयता. म्हजी शेजाऱ्यां म्हजे कडेन उलयनात. गाडयांचो शिंवर म्हाका ती करतात. एक आवय कशी म्हजीच धूव म्हाका आयकना. म्हजो पूत म्हाका बेपरवा करून आपणाक जाय थंय भोंवता. म्हजी शेजान म्हजे दोळो फोडटा. हांव इगोजेन वावर करूंक गेल्यार म्हज्यो खोबऱ्यो गांवार घालतात. हांवें तर कोणाकूय बरेपण करूंक हात दिलो जाल्यार, कितेंय फूल ना पाकडी दिली जाल्यार दुसरो म्हज्यो खोबऱ्यो करूंक म्हजें नांव विबाडटा. असले वेळार खरेंच सोम्याक चिकटून आमी आसांव गाय. सोमी सांगता ताच्या हातांत आमी आमचें जिवीत सोडुया. आमची जुट्ट्यो, आमच्यो जबाबदारी, आमकां दिल्ल्यो वेगवेगळ्यो ह्या समाजान करपाचो वावर जावं हेर सगल्यो जुट्ट्यो ज्यो आमकां दिल्यात त्यो सोम्याक चिकटून रावनूच आमी करूंक गरज. कित्याक तो आमचो दाखवेल. आमी ते फाटे जायते फावटी हे फाटे बरे धीर आमी दिवंक गरज. बरी फोडां बरी आमी दुसऱ्यांक दिता तसली सावडी जावंक गरज. आमच्या सावडींत दुसरो येवन आसरो घेता तसली मनशां आमी जावंक गरज. उदार मनाची, उदार काळजाची, सगळें बरेपण दुसऱ्यांक मेळटा बऱ्या उतराची. बऱ्यो कोरण्यो करतात ती सोमी म्हाका मेळ्ळा. ह्या सोम्याक हांव ओळखून ह्या सोमी दुसऱ्यांक दिवंक ताका दिसान दीस शिकटून हांव रावूंक न्हय, पूण ताका मेळ्ळ्या उपरांत, ताका अणभवल्या उपरांत
दुसऱ्यांक हांवें तो साक्षी कसो जावं म्हज्या जिवितान, म्हज्याच कोरन्यान, म्हज्याच उतरांनी, म्हज्याच भावनांनी हें दाखोवड हांवें करूंक सायबा आज तुजी कृपा हांव मागतां. जावचें ना म्हजें सवें, आडकोळ्यो म्हाका खूब. दुसरो म्हजी टिका करतलो, दुसरो म्हाका खालो उडोवंक वावुरतलो, दुसरी म्हाका हांसतली, दुसरे आपले पोंगोड करतले, ग्रुपिजम. They will ostracize me. Some will have different type of groups wherein they will have their own mentality, a ghetto mentality to say, oh, she is different. She doesn't belong over here. He doesn't belong to our group. असल्या वेळार जेजू आमकां आपल्याक चिकटून रावंक आपयता. असल्या वेळार जेजू आमचो धीर जाता. असल्या वेळार जेजू आमकां घोटाय दिता. असल्या वेळार तोच आमचो आसरो जाता म्हूण आमी ताका किरीत भाशेन दिसान दीस चिकटून रावंक आनी ताचो सांगात आमी सदांच आमच्या सांगाताक मेळून घेवन आमचें जिवीत सारतल्या म्हूण ताची कृपा ह्या वेळार आमकां मागून घेवया. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. विगून रावात म्हजे सोवे, हांव रावता तुमचे सोवे. फकत अशें जिवीत मोमचें सुभां कोणी सुफोल जातलें. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. इस्ती बापाक दिवची मोहिमा, तुय कीर्ती बोध कोदी कामा. तुय मूळ मागी मोळी नामा, बोगो जिणेक सुबां कोणा. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. ताच्या जिवान आमी जिवी. ताच्या जिवान आमी जिवी. The same day went Jesus out of the house, and sat by the seaside. And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat. And the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man, which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him,
Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together unto the harvest. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal, till the whole was leavened. All these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them. स्वर्गीच्या राजाची मोतयां माणकां स्वर्गीच्या राजा विशीं वपारी जेजू सांगीत आसा आमी जियेता तें संवसारी राज उचांबळाय केस्तांवां झगडीं दुख राग द्वेष हर्ट्स रिवेंज आयज ही उतरां आमच्या जिविताची चाल जाल्या काय ह्या संवसारी राज्याची ही चाल काय इज दिस द वे ऑफ लायफ ऑफ दिस वर्ल्ड hate, revenge, fights, disagreements, no peace. Maka chitkun rav, cling to me. खरेपणी हे सगळें जें ह्या संवसारी जिवितांत आसा ताका एक उपाय अ सल्यूशन टू ऑल दीस क्लिंग टू मी क्लिंग टू जीसस चिटकून राव जेजू सगळ्या प्रश्नांक उपाय मेळटलोच झगडीं केस्तांवां कित्याक बिकॉज वी आर clinging to my own opinion. हांव म्हणटा तेंच खरें दादागिरी विंगास घेवप रिवेंज घेवप कित्याक जेजू कुशीन दवरून हांव चिटकून आसा पदवेदार आसात तांकां those who are holding power I'm clinging to them, to their power, their influence. Hamte जावंक आमकां आपयल्यात to be the East. And yes, many times we become East. How? We get into the situation. We put in our words in that situation and sometimes blow it off beyond limits, exaggerate things, चडोवन वाडोवन सांगता आमी
इल्लेशें असलें व्हडलें करून दाखयता आमी. आमटे आमी जाता इस्ट वी बिकम. आनी हे भाशेन सादेपणी जे प्रश्न सुटावे करूंक जाताले ते आनिकूय वाडयता. बीइंग ईस्ट इज नॉट दीस. आमटें जावप म्हणल्यार हें न्हय, पूण जेजूक चिटकून आमटें जावप म्हणल्यार बरेपण शिपडावप, देवाचें राज. वी आर क्लिंगिंग टू फॉल्स सेक्युरिटीज. सुरक्षा, खोटी सुरक्षा. ह्या संवसारांतल्या राजाच्यान वो घोड्यांच्यान वो जनावरांच्यान तुका ती सुरक्षा दिवंक जायना. ओन्ली गॉड कॅन गिव यू that security, a sure security, founded on a stone, on a rock. A sure foundation is only Jesus Christ. And जो कोण हें सोत मानून घेवन ह्या खोडपाक चिटकून रावता, जेजूक चिटकून रावता, one who clings to him will never be lost. The victory will be yours in all situations. कसली परिस्थिती आयल्यार जैत तुझें जातलें. संवसारीक वचपायांक चिटकून रावत हारतलोय, सांडटलोय, थोडे दीस वयर उफेवन उरतल्योय, मागीर बुडटलोय. What do you want? तुका कितें जाय? 4 दिसांची कुशालकाय काय सासणाचें जिवीत? वेचून काड. Make a choice. What is it that you want? The passing satisfaction and passing victory, or the victory that leads to eternal life? जेसू म्हाका तुजी गरज, सुके सुमी जशें उदक, उज्या दिव्या बोलबीस वेचे, योत्राक चलू पडू बेचे, उज्या दिव्या बोलबीस वेचे, योत्राक चलू पडू बेचे. तुझे बोगो na dziwi, nam Boże Jezu, ani podli. Tudzie Boga, na dziwi, nam Boże Jezu, ani podli. Jezu maka tu zaunasaj, ओरोण्यांतलो स्वारीक माना, देव पोरजेचो उज्या खांबो, इस्रायलाचे कळपा उदक, देव पोरजेचो उज्या खांबो, इस्रायलाचे कळपा उदक. तुझे बोगो म्हाका ना जिवी, ना Boże Jezu, ani podli. Tudzie Bogo म्हाका ना जिवी, ना Boże Jezu, ani podli. सौम्या,
तुका चिकटून रावूंक संवसारी वस्तू न्हय पूण सुर्गीच्या वस्तूचेर आमची नदर दवरूंक तुवें हे वेळार ह्या नियाळा वरवीं तुवें आमकां जायती आमचें मन उजवाडायलें. जायत घडी आमचेच भितर नियाळटना हांव खंय आसा, खंयच्या पावंड्यार हांव पावलां, कितलो तुका चिकटून हांव आसा. तुजें राज विस्तारूंक, तुजें राज दुसऱ्यांक फांकूंक, तुज्या राजाचे तत्वां परमणे जियोंक खंय हांव आसा ते वेळार तुवें म्हज्या मनांत घातलां. तुका आर्गां हांव दितां, तुका हांव दिन वाचतां. खरेंच म्हजें मन तुवें उजवाडायलें देखून आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. सगळ्या आमच्या बोडान, सगळ्या आमच्या मनान हे वेळार आमी देवाक दिनवासून म्हणुया. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. ह्या वेळार आमचे हात उक्ते करून मागुया देवा लागीं आशिर्वाद. सदांच जेजूक चिटकून रावू, संवसारी चिटकोवण्यो आमी सोडून दिवंक, जैतिवंत जावंक, खुशाल जावंक, पेकोवणी मेळ्ळोली मनशां जावंक, कुरपेन बोल्लोली मनशां जावंक. हात उगड तुजे ह्या वेळार, तुजी नदर जेजूचेर दवर. सगळ्या भावार्थान माग, तुका कितें जाय तें तुका मेळ्ळें म्हूण समजून माग. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव. तुजी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव. तुजी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव. तुजी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजूक मोलें दवरून, जेजूक मुखार घालून, जेजूक चिटकून रावूं. बापा मुखार येता, जेजूक मोलें दवरून, जेजूक मुखार घालून, जेजूक चिटकून रावूं. बापा मुखार येता, आत्म्या सोदान बापा बसूंक येता तुका. आत्म्या
sodan Bapa busuk yetau Tuhan haknya sodan Bapa busuk yetau Tuhan haknya sodan Bapa busuk yetau Tuhan. Harga Tuhan, harga Tuhan, harga Tuhan, Somia. Harga Tuhan, harga Tuhan, harga Tuhan, dunia. Harga Tuhan, harga Tuhan, harga Tuhan, Somia. Harga Tuhan, harga Tuhan, harga Tuhan, Somia. Harga Tuhan, dunia.